नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश बामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. गोंयांत फुडल्या 16 म्हयन्यां भितर जातले कॅन्सराचे हॉस्पिटल. कर्करोग दिसा निमतान भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिली म्हायती. मार्ना शिवोले एका आलिशान विलान सापडली बायलेची मेल्ले अवस्थेतली कूड. खून की आत्महत्या कळपाक ना मार्ग, पुलीस करतात फुडलो तपास. ब्रेस्ट कॅन्सराच्या दुयेंतींक गोंय वैजकी महाविद्यालयात दिले मोफत इंजेक्शन. सुमार 4.5 लाखांचे वखद मोफत दिवपी गोंय देशातले पयले राज्य. कॉलेजीचे इलेक्शन जिखतकीच वाहतुकीचे नेम फाट्यार मारून काब्रालाच्या पुतान काढली रॅली. वाहतूक पुलीस करतली कारवाय. वेगवेगळ्या विशयावयल्यान तापली कुर्टी खांडेपारची ग्रामसभा. सगळ्या समाजा खातीर आखची मसणभुये खातीर शीम, थळाव्यांची ग्रामसभेत मागणी. सरकारा कडल्यान बालरथ बशींचेर अंतराची मर्यादा लागू. शाळां खातीर 5 जाल्यार उच्च माध्यमीक विद्यालयां खातीर 7 किलोमिटराची मर्यादा. आनी आतां खबरो विस्तारांत. गोंयांत फुडल्या 16 म्हयन्यांत कॅन्सराचे हॉस्पिटल जातले, ह्या विशींची निविदा तयार आसा. टाटा मेमोरियल हांच्या वांगडा करार करून तांच्याच सल्ल्या प्रमाण हॉस्पिटलाचो डिझायन थारायतले अशी म्हायती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हाणें संवसारीक कर्करोग दिसाच्या निमतान दिली. केले ते सगळे आम्ही बिकॉज वी आर इन MOU with Tata Memorial, but we have to go as per exactly what they say. So that is going on. Minute that happens, full swing. Like how we put up the SSB, we'll put that up. Same agency is building it. So कितने महीने काम किया? So म्हाका दिसता from the time that final drawing is done, say 16 months. This term only. Contractor वगैरे final plan. सगळं झालं. Contractor finalized, everything finalized. ते drawingचं काय होतं ते go. थोडा कॉस्ट वाढलेला आहे. बंकर नवीन 2-3 नवीन बंकर डील म्हणतात, 2-3 नवीन बंकर आणि त्याचं प्रोव्हिजन करायला पाहिजे ना पुढाऱ्यासाठी. कारण तुम्ही बघितलं की आफ्टर दिस हॉस्पिटल आय डोंट नो वेन द नेक्स्ट हॉस्पिटल विल कम, बट वॉट एव्हर वी डू आम्हाला प्रायव्हेट सेक्टर इट्स नॉट दॅट द प्रायव्हेट सेक्टर पुट्स बेंचमार्क्स दॅट is there. We have to raise our own benchmarks. The government has to raise its own benchmarks where people should say that the government hospital is better than private hospitals. That's my objective. That's it. गोंयांतल्यो गुन्यांवकारी घडणुक्यो कमी जावपाचें नांव घेनात. काबदिराम दर्यावेळेर घोवान बायलेक जिवेशी मारपाची खबर ताजी आसतनाच मार्ना शिवोले असोच एक प्रकार घडला. एका आलिशान विलान एका बायलेची मेल्ले अवस्थेतली कूड सापडली. हो खून काय आत्महत्या हें कळपाक मार्ग ना. पुलीस पंगड घडणूक थळाचेर पावले. पुलिशेन पंचनामो केलो. फुडलो तपास चालू आसा. नमस्कार, आम्ही असा सध्या मार्रा पिलेन ह्या गावात आणि अशी एक घडणूक घडल्या ती म्हटल्यार मार्रा पिलेन हांगासरल्या एका हॉरिझॉन अजुरा विलेन रावपी त्या मालकाचो जो 77 years old आसा आणि तो खंय तरी एकलो ह्या विलेन रावतालो. त्याचो काल रात्री खंय तरी एक दुबावीत मृत्यू जालो. घटनास्थळी जे DYSP विश्वेश करपे, त्याचबरोबर पर्वरी PI आणि बाकी पुराय पुलीस स्टाफ जी आसा ती घटनास्थळी उपस्थित आसा. त्याचप्रमाणे हांगासर जी फॉरेन्सिक टीम आसा त्याच्या बरोबर डॉग स्क्वॉड आसा ती घटनास्थळी उपस्थित आसा आणि हेची जी फुडली इन्व्हेस्टिगेशन आसा ती सद्या चालू आसा. अशीच ह्या घटनेचेर जी काही इन्फॉर्मेशन आमकां मेळत रावतली तेचर आमी तुमकां गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान दीत रावतले. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर. ब्रेस्ट कॅन्सराच्या पयल्या दुयेंतींक गोंय वैजकी महाविद्यालयात मोफत इंजेक्शन्स दिले. अशे तरेन सुमार 4.5 लाखांचे वखद मोफत दिवपी गोंय हे देशातले पयले राज्य जावन आसा. गोंय ब्रेस्ट कॅन्सर मुक्त करप हे आपले ध्येय जावन आशिल्ल्याचे भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हाणें ह्या वेळार सांगले. संवसारीक कॅन्सर दिसाच्या निमतान भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हाणें GMCत वचून भलायकी सेवांचो नियाळ घेतलो. आयज ब्रेस्ट कॅन्सराचे अवेअरनेस करपाक बी आमचो प्रयत्न पूर्णपणे चालू आसा.
आनी आयज आमी नवें इंजेक्शन एक मोनोक्लोनल आमी नवें इंजेक्शन सबक्युटेनियस आमी चालू केल्लें आसा. एक पर्ट्युझुमॅब ट्रस्ट्युझुमॅब हे कॉम्बिनेशन इंजेक्शन असे ते सबक्युटेनियस दिवचे पडटा आनी हे आमी पयले पेशंटाक आयज दिल्ले आसा. हे इंजेक्शनाचो कॉस्ट आसा 4,20,000 आनी हे पेशंटा खातीर दिवपाक म्हणून आमी वर्साक म्हाका दिसता असले जे पेशंट आमकां हे लागतले एक 10-12 असे पेशंट येऊ शकता जेंकां ह्या तरेचे ट्रिटमेंट प्रोटोकॉल दिल्ले त्यांचे जीवन आमी वाचूं शकता. लायफस्टायल बी आमी इम्प्रूव आनी आयज वर्ल्ड कॅन्सर डेच्या दिसा आमी ह्या निमित्तान आमी आयज चालू करपाचो आमी डिसिजन घेतले. परत एकदा सांगता, गोवा पयलें राज्य आसा, पयलें गव्हर्मेंट गोवा मेडिकल कॉलेज पयलें हॉस्पिटल आसा गव्हर्मेंटाचें जे खंय आमी फ्री ट्रिटमेंट आमी दिवपाचो ह्या इंजेक्शनाक आमी इन्क्लूड केल्लें आसा. देशान खंय असलें इंजेक्शन फ्री दिना आनी हेज्या माध्यमांतल्यान आमची जनता, आमची महिला जेंकां ब्रेस्ट कॅन्सर जाता, जेंकां फक्त केमोथेरपीचेर पयलीं आमी ट्रिटमेंट दिताले, आयज टार्गेटेड सेल थेरपी दिवपाचो आमचो प्रयत्न चालू जाल्लो आसा. टार्गेटेड म्हणजे जेन्ना केमोथेरपी दिता तेन्ना बाकीचे सेल बी ताका अफेक्ट जाता. टार्गेटेड सेल थेरपी केल्यार इम्युनोसेल थेरपी आनी सगळे टार्गेटेड थेरपी हे नवे तरेची थेरपी येवंक लागल्या. हे थेरपी फक्त ते कॅन्सराचे सेल्साचे टार्गेट जावन ते डिस्ट्रॉय करपाचो तेंचो प्रयत्न आसा. तेजे बरोबर इम्युनिटीक खंय त्रास जायना आनी इम्युनिटी वेगळ्या तरेन आमी सांबाळपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आयज रॉशान आमकां 50 कुपन्स दिल्ले आसा. वेगवेगळे ट्युमर मार्कर्स पासून वेगळे गोष्टी टेस्ट आमी घेवन करूं शकता. ह्यो टेस्ट जे 50 दिल्ले आसा ते हजारांनी रुपया लागता प्रत्येक टेस्ट करून घेवपाक. केन्ना केन्ना असे मार्कर्स आसता जे कशें म्हणटा ते फाउंडेशन 1 एक टेस्ट आहा. म्हाजे स्वताचे आईक जेन्ना ब्रेस्ट कॅन्सर डिटेक्ट जाल्ले तिजे ट्रिटमेंट आतां चालू आसा, पूण त्याच बरोबर आमकां ते करचें पडलें पळोवपाक की खंयचो ट्रिटमेंट प्रोटोकॉल ताका योग्य तरेन आमी हे करूं शकता. आनी एक केन्ना केन्ना कोण म्हणटा रक्त टेस्ट केले तेज्या माध्यमांतल्यान बी आमी वेगळ्या तरेन आमी म्हायती काडूं शकता. तशें नासता ते टिश्यूच्या माध्यमांतल्यान बायोप्सी जेन्ना करता ते घेवन फाउंडेशन 1 टेस्ट करता. ताका म्हारग त्यो टेस्ट एका अमेरिकेक धाडचे पडटा. आयज बी मुंबयच्यान अमेरिकेक धाडटा, अमेरिकेच्यान ते टेस्ट करून मागीर तुका गावता. आमकां ही सोय आमच्या हॉस्पिटलान जाल्ली जाय आनी आमच्या हॉस्पिटलान आमी करपाक सगळे धडपड जे करूंक जाय आमी करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आता बातमी आमदार निलेश काब्रालाच्या पुताची. काब्रालाचो पूत गोंय इंजिनियरींग कॉलेजीचे इलेक्शन जिखलो. ताचे पॅनल सत्तेर आयले. अविनाश काब्राल अध्यक्ष म्हणून वेचून आयलो. सद्याक ताची रॅली चर्चेचो विशय थारला ती एका वेगळ्या कारणाक लागून. पळयात नेमके कितें प्रकरण ते. आदलो मंत्री आणि कुडचडेचो विद्यमान आमदार निलेश काब्रालाचो पूत आता स्टुडंट काउन्सिलाच्या माध्यमांतल्यान राजकारणात पावला. निलेश काब्रालाचो पूत अवनीश काब्रालाचे टुगेदर फॉर जीएससी पॅनल सत्तेर आयला. हातूंत अवनीश काब्राल जीएससी स्टुडंट काउन्सिलाचो अध्यक्ष म्हणून वेचून आयलो. बरी गजाल. मात सध्याक अवनीश काब्राल ताचे जैता उपरांत ताणें काडिल्ले रॅलीक लागून चर्चेत आयला. जिखले उपरांत अवनीशान रॅली काढली आणि कसो उत्साह मनयलो तो पळयात. आता काब्रालाच्या पुताची ही रॅली पळयले उपरांत हातून तो कशे तरेन बसला आणि स्टंट करता तो पळयात. होच जर खंयच्या टुरिस्टाचो व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो जाल्यार ताका येरादारी पुलीस रोखडे फायन मारपाचे, ते टुरिस्टा वांगडा आपलो फोटो प्रसिद्ध करपाचे. मात काब्रालाच्या पुताक ह्या स्टंटाक लागून येरादारी पुलीस फायन मारतले काय कितें हो मोठो प्रश्न आसा. हो व्हिडिओ काल शेनवारचो म्हणून कळटा. तो जे गाडयेर बसला ती ताचो बापूय आमदार निलेश काब्रालाची. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. शाळेच्या विद्यार्थ्यांची वाहतूक करपी बालरथ बशी ह्यान फुडें फकत 5 किलोमीटर मेरेनूच विद्यार्थ्यांची हार वड करतले. कांय दिसा पयलीं कुंकळे बालरथ बशीक जाल्ल्या अपघाता उपरांत राज्य सरकारान हो निर्णय घेतला. एखाद्या शाळेच्या 5 किलोमीटराच्या रेडियसान बालरथ फिरतले जाल्यार उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या 7 किलोमीटराच्या रेडियसान बालरथ विद्यार्थ्यांची वाहतूक करतले. ह्या नादी बालरथ बशींक अंतराची कसलीच मर्यादा नाशिल्ली. हाचो फायदो घेत कांय शिक्षणीक संस्था पयसुल्ल्यान विद्यार्थ्यांची वाहतूक करताली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
आता घेऊया एक ल्हानसो ब्रेक आणि ब्रेका उपरांत पळोवया फुडल्यो खबरो. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.